फाटली 2 वर्सां कोरोनाच्या सावटात गेली। आता लोक परत एक फावट सगळ्यो कार्यावळी दबाज्यान मनोवपाक लागले। कोलवात देवी महालक्ष्मीचो 16वो वर्धापन दीस भाविकांनी गर्दी करून भक्तिभावान मनयलो। ह्या निमतान सकाळी देवीचो अभिषेक, होम, हवन, नवचंडी आनी आरती जाल्यो। उपरांत रातची पालखी आनी परत आरती जातल्यो। कोलवाचे थळावे लोक पयलीं घराघरांनी लक्ष्मी पुजन करताले। ताका आतां 100 वर्सां पुराय जालीं। उपरांत सगळ्यांनी एकठांय येवन गांवांत महालक्ष्मीचें देवूळ बांदपाचें थारायलें आनी 2006 वर्सा देवळाची प्रतिश्ठापना जाली। देवीच्या देवळांत हेर कसल्यो कसल्यो कार्यावळी जातात ताची म्हायती महालक्ष्मी देवळाच्या कमिटीचो वांगडी आनी थळावो दिगंबर पालेंदीकारान दिली। आयकात। आज आमगेलो महालक्ष्मीचो वर्धापन दीस स्थापन केल्लो तो दीस वैशाख 12 ह्या दिसा स्थापन केल्ली आनी ताचो आज 16वो वर्धापन दीस। आमी दर वर्सा प्रमाणे आज सकाळी पंचकलशा अभिषेक ताजे नंतर होम हवन नवचंडी हवन आनी ताजे नंतर आरती मागीर रातची परत पालखी आनी आरती जावन चड सांगत जातली। हें देवूळ जावपाक कारण म्हणजे पयलीं आमी लक्ष्मी पुजन करताले घराघरांनी। मागीर सगळ्यांनी एकठांय येवन आमी एक देवूळ बांदचें अशें ठरयलें आनी हांगा म्हगेल्या बापायन हो जागो दिलो आनी देवूळ 2006 प्रतिश्ठापना जाली। आज तागे 16वो वर्धापन। उत्सव म्हणजे आतां आमगेले श्रावण शुक्रार जाता, दर शुक्रारा पालखी आसता श्रावणाक आनी ताजे नंतर नवरात्र जाता, मकर आसता 5 दीस। ताजे नंतर लक्ष्मी पुजन जाता, ताजे नंतर बाकीचे उत्सव म्हणजे उत्सव मुर्ती जी अभिषेक मुर्ती आसा ताजो नवरात्राचे दुसरे दिसा म्हणजे तिथेक ताजो उत्सव आसता। उत्सव मुर्तीचो वर्धापन तो त्या दिसा आसता। म्हणजे उत्सव मुर्ती म्हणजे जी आमी पालखेक मुर्ती केली ती आनीक अभिषेक ताजो उत्सव मुर्ती वर्धापन हो नवरात्राचे दुसरे दीस आसता। प्रतिपदा तृतीया त्या दिसा आनी ताका लागून हें आतां जवळ जवळ 16 वर्सां चालू आसा। आनी दर निमाणे शुक्राराक जे आमगेले हिंदू कॅलेंडर प्रमाणे निमाणे शुक्राराक पालखी आसता आनी उत्सवा दिसांनी पालखी आसता। उत्सव म्हणजे तुमचो 7वो वर्धापन दीस मागीर उत्सव मुर्ती वर्धापन दीस मागीर गेले लक्ष्मी पुजनाचे 3 दीस त्या दीस पालखी आसता आनी लक्ष्मी पुजनाची आमगेली वेगळी मुर्ती आसा लाकडाची जी आमी पयलीं ताजो पूर्व आमगेलो एक 100रावो हें जालो। 100 वर्स पूर्ण जाली। 100रावो म्हणजे लक्ष्मी पुजन स्टार्ट केलें तें धरून आनी कोणे कोणे घराघरांनी स्टार्ट केल्लें पळय तें धरून ताका 100 वर्स जालीं। गोवा 365 खातीर कोलवाच्यान रमेश नायक रावत।